Praise the Lord. Ergan Jesu, Hoglab Jesu, Stuti Jesu, Aradan Jesu, Vandan Jesu, Jai Jai Tuka Jesu. Mugal Paul Benino, Ho Amulyu Veळ Somyaच्या संगतपणात करसूंक आमी हांगासर आसाव. ह्या पवित्र सक्रामेंतांत खरोच आमचो सोमी हजार आसा म्हणून आमी दृढ पात येता. पयस पयस जावन ताची कुमोक मेळच्याक आमी हांगासर आसाव. भावार्थांत आमी सत म्हणटा मोगळा सोम्या तूं खरोच ह्या सक्रामेंतांत आसाय म्हणून हांव दृढ पात येता. सदांच ह्या पवित्र सक्रामेंतांत तूं वस्ती करताय. आमच्या येण्याक तूं राखून आसताय. हो थोडो वेळ तुज्या संगतपणांत करसूंक तुजो अनुभव हांवें सोडूंक सोम्या तुजो आदार म्हाका लाभय. आयच्या दिसा प्रत्येक तरान म्हजी जीब हांवें दुरसोन एक वापरची न्हय, बगार तुजी स्तुती गावंक हांवें वापरूंक जाय म्हणल्या विशयाचेर हांव नियाळ करता आसतना हांगासर म्हज्या कुडीक दिल्ले सर विश्वे तुका हांव भेटयतां सोम्या. प्रत्येक तरान म्हज्या जिबेतावन उसाचीं हर एक उतरां बोरीं उतरां जावन दित. म्हज्या जिबेतावन हांवें उसाचीं हर एक उतर तुजी स्तुती गावचें तसलें उतर जावन दी. हांवें बरें उलोवंक, बरीं उतरां उसारूंक
सोम्या म्हाका तुजी कृपा दी. मोगाळ भाव भयणीनो, थोडो वेळ सोम्याक आमी अर्गां दिवया. जायतें बरेंपण ताणें आमकां केलां, जायत्या संगतींनी ताणें आमकां राखलां, जायत्या संगतींनी ताणें आमकां बोरीं केल्यांत. ह्या पासून ताका आमी अर्गां दिवया. ह्या पवित्र तळाक येवंक ताणें आमकां फोव केला. ह्या पवित्र तळांत हांव जायतें बरेंपण आमच्या जिवितांत लाभलां. ह्या पासून ताका आमी अर्गां दिवया. आमची जबाब जावन दी. अर्गां तुका सोम्या जेजू, अर्गां तुका सोम्या जेजू, जिविताचें देणें तुवें आमकां दिल्ल्याक. अर्गां तुका सोम्या जेजू, ह्या उंड्या रुपार खरोच तूं हजारा साय देखून अर्गां तुका सोम्या जेजू, आमकां तूं पोसताय देखून अर्गां तुका सोम्या जेजू, हर एका दिसात तुज्या उतरां मारी फादर आमच्या काळजांत तूं येताय देखून अर्गां तुका सोम्या जेजू, ह्या उंड्या रुपी खरोच तूं हजारा साय आनी प्रत्येक तरान हर एका मिसाच्या बलिदानांत तूं म्हज्या जिविताक येताय देखून अर्गां तुका सोम्या जेजू, आमच्या जिबेन जावन बरीं उतरां उलोवंक फोव करताय देखून अर्गां तुका सोम्या जेजू, आमच्या जिबेत जावन तुजी स्तुती गावंक आमकां फोव करताय देखून अर्गां तुका सोम्या जेजू, आमी हेरांक बरें उलोवंक तूं आमच्या जिबेत जावन फोव करताय देखून अर्गां तुका सोम्या जेजू, आमकां दिल्ली जीब एक वर्तें देणें जावन देवान आमकां दिलां. ताची होगळीक आमी सदांच गावंक, ताची स्तुती आमी सदांच करूंक. ह्या जिबेतावन जायतें बरेंपण आमकां लाभलां. ह्या पासून ताका आमी अर्गां दिवंक जाय. ह्या पासून ताची स्तुती आमी गावंक जाय. आमच्या जिबेतावन आमी बरीं उतरां उलयता. आमच्या जिबेतावन आमी बऱ्यो संगती उसारता. आमकां कश्ट समस्या आयल्यार कितेंच दुरसाण आसतना जर आमी देवाक तुजी खुशी जावं म्हणली उतरां उसारता तर खंडीत जावन आमकां बरेंपण जातलें. ह्या आमच्या सोम्याक आमच्या जिबेतावन आमी स्तुती करया. आमच्या जिवितांत जाल्लें बरेंपण एक घडीभर नियाळ करया. ताका अर्गां दिवंक एका गिता मुखांतर ताची स्तुती उसारूंक आमी हांगा आसा. सोम्याक नावाड्या संतोषाची गीतां गावुया. वर्तिताची कृत्यां याळया उपकार आमी ताचो भावड्या. सर्व आमी सोम्याक नावाड्या संतोषाची गीतां गावुया. वर्तिताची कृत्यां याळया उपकार आमी ताचो भावड्या.
धन्या देवा जय जयकार करूया एक जाऊन आम्ही धन्या देवा जय जयकार करूया कित्याक देव तो बरो रचणार करो कीर्तन ताका गावया कित्याक देव तो बरो रचणार करो ताचे ते आमी उल्हास्या कित्याक देव तो बरो रचणार करो कीर्तन ताका गावया कित्याक देव तो बरो रचणार करो ताचे ते आमी उल्हास्या सर्व आमी सोम्याक नावाडया संतोषाची गितां गावया वर्तिताची कृत्यानी आळया उपकारांनी तासो बाहुड्या सर्व आमी सोम्याक नावाडया संतोषाची गितां गावया वर्तिताची कृत्यानी आळया उपकारांनी तासो बाहुड्या नव्या गितां ताळे मेळून रचणाराक नावाडया नव्या गितां ताळे मेळून रचणाराक नावाडया मधुर संगीत किन्नारी वाजून स्तुती ताची करया मधुर संगीत किन्नारी वाजून स्तुती ताची करया सर्व आमी सोम्याक नावाडया संतोषाची गितां गावया वर्तिताची कृत्यानी आळया उपकार आमी तासो बावडया सर्व आमी सोम्याक नावाडया संतोषाची गितां गावया वर्तिताची कृत्यानी आळया उपकार आमी तासो बावडया Alleluia, 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 alleluia. कीर्तनकार म्हणटा 120व्या कीर्तनांत म्हज्या आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी ताणें म्हाका जाप दिली फोडकिऱ्या वोंडाच्या आनी घातकी जिबेच्या तोंडांतलो सर्वेस्परा म्हाका निवार घातकी जिबे तुका कितें फारीक करचें तुका आनी कितें चडीत दिवचें बारीक दमसूंचे झुजाऱ्याचे भान आनी त्या भायर जळते इंगळे कसलें म्हजें निर्भाग मेशकांत हांव परदेशी केदाराच्या तंबा मदें म्हजें पिडार शांतीचो कांटाळो धरतल्या लोकां मदें लांब काळ हांव जियेलो हांव शांती विशीं उलयतना झुजाक ते आयते जातात मोगाळ भावानो आनी भयणीनो देवाचें उतर आमकां हर एकल्याक खुरपा दिता हर एकल्याक एका रितीन प्रेरण दिता
आमच्या जिविताक एक जाणवाय दिता. ह्या दिसाचो संदेश आमी नियालच्या फुडें प्रत्येक तरान पवित्र आत्म्याची ससाय आमी मागया. हें देवाचें उतर आमच्या मोतेंत आमी दवरूंक, आमच्या जिवितांत आमी पाळूंक गो. तसो सोमी आमकां आदार दिवन दी. आमी सर्वां उबी रावया. ये तू दरिया, ये तू सोमिया, ये तू दरिया, ये तू सोमिया, पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुखा. काळीस मुझे तानेला तुका, मोन मुझे आशेला तुका. काळीस मुझे तानेला तुका, मोन मुझे आशेला तुका. ये तू दरिया, ये तू सोम्या, ये तू दरिया, ये तू सोम्या, पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुखा. पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुखा. काळीज मुझे ताणेला तुका, मोन मुझे आशेला तुका. सिनाय पर्वतार देवण तूं आयलोय, जळत्या बोऱ्याता तूं उलयलोय. सिनाय पर्वतार देवण तूं आयलोय, जळत्या बोऱ्याता तूं उलयलोय. म्हजे लागीं उलयल्यातल्या, उतरान तुझ्या भरमुच्या मोना, उतरान तुझ्या भरमुच्या मोना. काळीज मुझे तानेला तुका, मोन मुझे आशेला तुका. काळीज मुझे तानेला तुका, आशेला तुका. ये तू दरिया, ये तू सोम्या, ये तू दरिया, ये तू सोम्या, पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुखा. पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुखा. काळीज मुझे तानेला तुका, मोन मुझे आशेला तुका. तुमचे सवे असो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसू. एलिझाबेतीन मोरयेचो नमान ऐकतच तिच्या कुशींत असलेल्या बाळकान उडी मारली आणि एलिझाबेतीन पवित्र आत्म्यान भरून व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुज्या कुशीचें फळ. म्हज्या सोम्याच्या मातेन म्हज्या बेटेक येवचें हें भाग खंय तावन म्हाका फावो जालें. तुज्या नामानाचो शब्द म्हज्या कानांत पडतस म्हज्या कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हणून सत मानलेली तूं कितली भागी. देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता.
जेजू क्रिस्त सदांय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, मनशा जिवितांत आमकां दोन तरांचे व्यक्तित्व दिसून येता. थोडे व्यक्ती अशे आसतात, तांच्या जिवितांत कितेंय कश्ट येवन दीत, कितलींय अनाहुतां जावन दीत, घरांत मरण येवन दी वा बिजनसांत लॉस जावन दी, कितेंय जाल्यारय तांकां दुरसोने म्हणलें आसना. तांच्या जिवितांत दुरसोने म्हणलें आसना. बगार आसा तशें जिणी स्विकार करचे व्यक्ती. आनी एक तराचे व्यक्ती आमकां दिसून येतात, खंयच्याय संगतींत इल्लें निरासपण जालें, ताचो शेजारी इल्लो अनुकूलवंत जावन बरो जालो वा सयऱ्या मदें बरेंपण जालें, म्हाका कांय ना, म्हाका कांय मेळोना म्हणून दुरसोवचें. देव ताका आशिर्वादां दिता, म्हाका आशिर्वादां दिना म्हणलें बोगाप आसचें दुरसोनेचें व्यक्तित्व. असलें दोनी तराचें व्यक्तित्व आमच्या सडावत जावन हर एकल्या मदें आसता. एक फावटी एक राय ताच्या एका नौकराक आपयता आनी ताका सांगता काय, म्हज्या राज्यांत भोव चड बरी वस्त खंयची आसा ती हाडून म्हाका दी म्हणटा. आनी हो नौकर वेता, सगळीं सोदनां करता आनी फाटीं येता आनी म्हणटा, राय विचारता ताचे कडेन, खंय आसा ती भोव बरी वस्त हांवें सांगली तुका हाडूंक? आनी तो ताची जीब भायर घालता आनी तो नौकर म्हणटा काय, राया तुवें म्हाका धाडलें भोव बरी वस्त सोदून काडूंक, पळय ही म्हजी जीब कितल्या जाणांक होगोळसूंक ह्या जिबेन जाता, देवाक हरसूंक ही ह्या जिबेन जाता, आनी एकल्याक बरें उलोवंक ह्या जिबे वरवीं जाता. आनी रायाक बारीस खुशी जाली, हो जिबे वरवीं इतलें सकट बरेंपण जाता, इतली बरी जीब. आनी राय म्हणालो काय, जायत आतां बऱ्यांतली बरी वस्त तुवें हाडल्याय, आतां ह्या म्हज्या राज्यांत मस्त पाड आसली वस्त, म्हणजे कितेंच वायट कडची वस्त खंयची आसा ती वचून हाडणे म्हणटा काय. आनी हो नौकर वेता आनी परत कांय सांगनासतना फाटीं येता आनी परत राय ताका पळयता, रागार पेटता आनी म्हणटा, खंय आसा हांवें सांगलें? आनी परत जीब भायर घालता काय आनी म्हणटा काय, राया तुवें म्हाका सांगलें ह्या आमच्या राज्यांत खंयची चड खोटी वस्त हाडणे म्हणून सांगलें, आनी पळय म्हाका मेळ्ळी तीच जीब. ह्या जिबे वरवीं कितलें वायट हांव उलयतां, कितल्यो फोटी हांव मारतां, कितल्या जाणांची मनां हांवें दुखयल्यांत, कितल्या जाणांक हांवें वायट रागार जावन वायट उतरां हांव उलयलां. ह्या सगळ्या राज्यांत खोटी वस्त म्हळ्यार जीबच. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, ही एक काणी जावंक पुरो, पूण जायते लिसांव ह्या काणयेंतावन आमच्या जिविताक मेळटा. पवित्र पुस्तकांत आमी पळोवचें जाल्यार उत्पत्ती पुस्तकांतच सुरविल्ल्या 3ऱ्या अध्यायांत आमकां सुरविल्लें दुरसोने आयकोंक मेळटा. आदांक एवेक येदोनाच्या त्या बागेंत सक्कड आसलें देवान दिल्लें आनी देवान तांकां एक फळ खावन वचो म्हणून सांगलें. आनी
ती पातकान पडटात आनी देव विचारता आसतना हांवें आड व्हरलेल्या रुखाचें फळ तुवें केलें कितें म्हणून आदावांक विचारतना आदाव कितें म्हणटा आदाव येवेक दुर्स जाता आदाव येवेक दुर्स जाता तुवें म्हाका दिल्ल्या स्त्रियेन तें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें केलें येवे कडेन विचारतना येव कितें म्हणटा सोरपान तें म्हाका दिलें आनी हांवें तें केलें दुडसो न्हय मोगाच्या भावनांनी पयलीं न्हू इज्रायल पर्जा पोरणे आसल्ल्यांत आमी पळयता देवाची मोगाची पर्जा जावन आसली देवान तांकां बंदडेतावन भायर हाडलें बंदडेतावन भायर कोणायकी संतोश जाय बंदडेतावन भायर येता आसतना तांकां ती म्हणटात आमी थंय आसता आसतना आमकां खावंक जेवंक गम्मत आसलें मांस आसलें सक्कड आसलें हांगा तुवें आमकां मरोंक हाडलाय देवाक दुर्स जातात आमकां पवित्र पुस्तकांत कळीत आसा देवाक चड मेसवल्लो व्यक्ती म्हणजे ताचें जिवीत जॉबाचें पूण जॉबाची बायल सक्कड होगडायता आसतना सगळें ताजें जें कितें आसा तें सगळें होगडायतात न्ही आनी जॉबाची बायल थंयसर येवन सांगता देवाक शिराप घालूंक थंयसर सांगता तुज्या देवान कितें केलें तुका सक्कड आसलें सक्कड होगडायलें तुवें सक्कड आसलें तुका होगडायलें आनी कित्याक त्या देवाचेर पात येताय ताजे इश्ट येवन ताका सांगतात पूण जाल्यार जोब कितें सांगिना बगार म्हणटा देवान दिलें देवान वेलें देवाचें नांव हरसिल्लें जावं अब्राहम पळया भावार्थ असो बापाय म्हणून आमी आपयता ताका अब्राहमाच्या जिवितांत देवान उतर प्रायर ताका एक चरको भुरगो फावो केलो आनी अब्राहमाचो भावार्थ कितलो गूण पळया देवान ताका आपयलें त्या तुज्या चरक्या भुरग्याक बली भेटोवंक सांगलें पूण अब्राहम देवाच्या उतराक विरोध वचना देवाक कितेंय पाटी जाप दिना तो जावन आसलो भावार्थ अब्राहमाचो कितेंच दुर्सो ना ताच्या जिबेतावन एकच ती एक दुर्सोनेचें उतर घेवंक ना पूण देवाचेर ताणें पवार्थ दवरलो मोरी नव्या सल्ल्यान आमकां आनी एक उदाहरण एक वर्तें उदाहरण म्हणून सांगता मोरी तिच्या सगळ्या जिवितांत आमी पळोवचें जाल्यार जायते कश्ट मोरयेक आसले सगळे मोरयेचें जिवीत वर्णन करून पळयल्यार दुडसोंक जायतीं कारणां तिका आसलीं पूण मोरी केदींच देवाक दुर्साना केदींच तिच्या जिवितांत कोणाकी दुर्साना पूण देवाची स्तुती गायता आयच्या सुवार्थेन आमी आयकलें थंयसर एलिझाबेथीन कशी देवाची स्तुती केली मोरी थंयसर येता आसतना कशी तिणें अर्गां पाठयलीं जाकोबाच्या पत्रांत जाकोब जीब कशी आसा जाय म्हणून सांगता जीब एक ल्हानसो आमच्या कुडीचो ल्हानसो एक सांदो पूण व्हडल्या व्हडल्या कारबाऱ्यांची ती बाडाय उलयता जीब ल्हान आमच्या कुडीचो ल्हानसो एक सांदो पूण
व्हडल्या व्हडल्या कारबाऱ्यांची ती भाडाय उलयता. हे जिबेन सोम्याक आनी बापाक आमी हर्सिता आनी तेच जिबेन देवाच्या सारक्याच्या रसल्या मनशाक आमी शिरापता. ह्या जिबेन आमी देवाची स्तुती गायता. ह्या जिबेन आमी देवाक हालेलुया म्हणटा. त्याच जिबेन आमी आनी एकल्याक आमच्या भाव भयणीक शिरापता. मोगाळ भावानो भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमकां आमी विचारूंक जाय, ह्या जिबेचो फोव ते बरी उपयोग हांवें केला गी. ही जीब आनी एकल्याच्या बरेपणाक हांवें गळसिल्या गी. ह्या जिबेत हांव बरीं उतरां हांव उलयतां गी. ह्या जिबेत हांव आनी एकल्याक दुखचें तसलीं उतरां उलयतां. ह्या जिबेत हांव स्तुती हांव घातां गी. ह्याच जिबेत हांव आनी एकल्याक गाळी शिराप हांव दितां गी. ह्या जिबेत हांव कुटुंबां एक करची सकत ह्या जिबेक आसा. कुटुंबां हांवें एकवटायल्यांत गी. वा ह्याच जिबेत हांव कुटुंबां हांवें दुस्पाटायल्यांत. ह्या जिबेत हांवें देवाचें उतर परगट केलां गी. वा म्हजीच बाडाय हांव उलयलां. ही जीब आयच्या दिसा आमी चिंतूंक जाय, म्हणण्याचें पुस्तक अध्याय 15 थंयसर म्हळां बुजवून दिवपी जीब जिविताचो रूख, खोटी जीब काळजां बेसां करता. बुजवून दिवपी जीब जिविताचो रूख, खोटी जीब काळजां बेसां करता. ह्या जिबेत हांव आमी सुरवेर आयकल्ल्या काणये बरी थंयसर त्या राज्यांत कशें आमच्या संवसारांत आमी पळोवचें जाल्यार भोव श्रेश्ठ जावन आसा जीब. ती आमी हर एकल्यांनी बऱ्यापणाक वापरूंक जाय. ती आमी दुरसोन्याक वापरची न्हय. तर मोगाच्या भावांनो भयणीनो, एक दृढ निश्चय आमी करया. आयच्या दिसा आमच्या जिवितांत म्हज्या जिबे वरवीं आनी एकल्याक बरेपण जावं दी. म्हज्या जिबे वरवीं देवाची स्तुती गावंक, देवाची स्तुती करूंक म्हाका फावो जावं दी. म्हज्या जिबे वरवीं हांव बरीं उतरां उलोवंक सोम्या म्हाका फावो कर. म्हज्या जिबे वरवीं तुजी स्तुती गावंक म्हाका तूं फावो कर. केदींच हांवें कोणाकी दुरस्थ नासतना म्हज्या जिवितांत कश्ट येतात, कश्टा वयर कश्ट येवंक पुरो, पूण केदारच हांवें दुरस्थ जायना. मोगाळ भाव भयणीनो, एक वर्तें उदाहरण जेजू क्रिस्ताच्या जिवितांत जावन आमी घेवया. जेजू कळीत आसलें आपणाक कश्ट येतात, आपूण कुर्साचें मरण मरता म्हणून कळीत आसलें. आनी आमी पळयत ह्या गेत्सेमनी मळ्यांत थिंबेर तो आसलो, रगत तो गमेल्लो आनी थंयसर ताचो घाम रगताचे तेंबे जावन धरणीर पडटात. आनी थंयसर तो म्हणटा, बापा म्हजे वयली काल्स तो निवार, बगार म्हजी खुशी न्हय, बगार तुजी खुशी जावं. मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत कश्ट येतीत, आमच्या जिवितांत समस्या येतीत, आमच्या जिवितांत
कुटुंबांनी ना समाधान येतं पूण केन्नाच आमी देवाक दुरसानाय मगर आमी सांगी जाय देवा तुजी खुशी जावं देवा तुजी खुशी जावं ही उतरां आमचे थंय येवन दिता सोम्याची स्तुती ह्याच जिबेन आमी गावया आनी रचनाराक आमच्या हरसिया तुझी जीभ तुझी सोडवण परगटतेले सोम्या तुझी जीभ तुझी सोडवण परगटतेले सोम्या तुझी जीभ तुझी सोडवण परगटतेले सोम्या तुझी सोडवण परगटतेले सोम्या सर्वेस्पुरा तुजो हांवें आसरो घेतला म्हाका केदींच फटवण पडोवंक दिनाका तूं न्यायनितीचो मुनसिबदार देखून म्हाका बाचाव कर म्हज्या उल्या कान दिवन म्हजें तारण कर तुजी जीभ तुजी सोडवण परगटतेले सोम्या जातूं सर्वेस्पुरा म्हजें खडप म्हजो भद्रतेचो आसरो जातूं म्हजो जीव वाटोवचें कोटें कित्याक तूं एकलोच म्हजें खडप आनी म्हजें कोटें न्हय देवा म्हज्या नश्टाच्या हातांतलो म्हाका निवार तुजी जीभ तुजी सोडवण परगटतेले सोम्या तूं धन्य एकलोच परवसो म्हज्या तरणे प्रायर्तां तुजेर म्हजो विस्वास जल्मातावन तुजेर हांव थेंकून रावला म्हज्या आवयचे कुशीतावन तूंच म्हजो चलयनार तुजी जीभ तुजी सोडवण परगटतेले सोम्या तुजी जीभ तुजी सोडवण परगटतेले सोम्या हालेलुया 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 मोगाळ भाव भयणीनो सोम्याचे आशीर्वाद घेवच्या फुडें आमचें समर्पण ह्या वेळार आमी करया
आमी ती बिगल्या आमच्या मोतेक आमी हाडया आमचें जिबेत ह्या म्हज्या जिबेतावन कितल्या जाणांक हांवें दुखयलां कितल्या जाणांक हांव पाड उतरां उलयलां कितल्या जाणांची कुटुंबां हांवें दसवाट केल्यान कितल्यो फोटी हांवें मारल्यात कितलो मोसराचीं उतरां हांव उलयलां ही जीब म्हाका दिल्लें एक वर्तें धेणें जावन आसा आयच्या दिसा ह्या वेळार एक निर्धार आमी करया ह्या जिबेतावन सोमिया तुजी स्तुती गावंक केदींच तुका दुरसन आसतना जियोंक हेरांक वायट उलयनासतना रावोंक बरीं उतरां उलोवंक बऱ्यो संगती हांवें प्रसार करूंक तुजी उतरांची स्तुती सदांच म्हज्या जिबेर हांवें गावंक सोम्या म्हाका तुजो आदार लाभय प्रत्येक तरान ह्या वेळार मागया पवित्र सभे बसोत पवित्र सभेचो उडेल जावनाच्या पाप सैबाक ह्या जगांक सर्व धर्मिकांक आनी देवाचें उतर कोण परगडतात तांचे पासून आमी मागया देवाची स्तुती करूंक देवाच्या उतराची खरेपणी वळोवक लोकांक दिवंक आनी ताची उतरां सदांच उच्चारूंक जाय अशी कृपा ह्या वेळार आमी मागया समर्पण दिवया आमचो देश आमच्या राजकारभाऱ्यांक आमी पळयता उठल्या बसल्या वरा टिका कितेंच बरेंपण जायनासतना धर्मा मदें जाती काती मदें लढायाची तसलीं उतरां एकवटाचीं उतरां उलोवंक एकवटाचे संबंद बांदून हाडटा तसलीं उतरां उलोवंक सोम्या तांकां फावो कर म्हूण आमी मागया मागया आमी कुडीचे विविध ऊन आसून अशा व्यक्तीं पासून जावंक पुरो दुसऱ्या पिडेंत कश्टून आसात त्या व्यक्तीं पासून ह्या वेळार आमी मागया आमकां सारकें उलोवंक देवान फावो केलां पूण जायत्या जाणांक उलोवंक सारकें जायना जायतीं जाणां मोनी जावन जल्मल्लीं आसात तांचे पासून आमी मागया मागया प्रत्येक तरान टर्की आनी सिरियाच्या लोकां पासून भुंयकापणे वरवीं जायत्या जाणांनी थंयसर घरदार भुरग्यां बाळांक सगळ्यांक होगडायलां तांणी बरवस सांडिनासतना बऱ्या मनाच्या मनशांक कुमोग करूंक तांकां तसो सोमी फावो करून दी म्हणून ह्या वेळार आमी मागया आमची हरी एक मागणी सांगाता घालून सोम्यान शिकयल्ल्या मागण्याक मुखांतर सोम्याक आमी भेटोवन दिवया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसभर राज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिव नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार
समयाचे आशीर्वाद घेवंक हे देवाडा सकामेंता गीत आमकां विचित्र सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगीसर कव. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जोची येताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या समयन जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाळ भाव भयणीनो, जुजेबासाच्या सर्व भक्तिकानो, प्रत्येक तरान आमच्यो विनवण्यो, आमच्यो गरजो हाडन हांगासर ह्या पवित्र तळाक आमी आयल्या. आनी प्रत्येक तरान आयच्या देवस्तुतीचो विशय जावन आसा एफाता उक्तें जा.
जेजून बऱ्या मोन्याक उलोवंक जाय अशें करचें आमी आयकतल्या आनी आज आमी नियाळ करना असो विशय जावन आसा जीब देवान दिल्लें व्हरतें देणें तें दुरसोंक वापरचें न्हय बागार देवाची होगळीक गावंक आमी वापरूंक जाय हेदळूच आमी नियाळ केला आनी सुवार्थेच्या नियाळान ती चडीत आमी आयकतल्या मोगाळ भाव भयणीनो देवान आमकां दिल्ल्या जिबे खातीर प्रत्येक तरान आमी अर्गां दिवया आनी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक ससाय आमी मागया बरें उलोवंक बरी चिंतना आमच्या मोदेन सदांच आसच्याक बरीं उतरां उलोवंक आमकां सुमया कृपा दी म्हणून आमी मागया देवाची स्तुती आमी सदांच आमच्या जिबेतावन गावंक सुमी आमकां फावो करून दी म्हणून आमी मागया नितळ काळजान हें बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी आयतीं करया जायते फावटी ह्या जिबे वरवीं हेरांक वायट उलयल्ल्या खातीर हेरांकच्यो कोडी काडिल्ल्या खातीर रागार जाल्ल्या खातीर आनी प्रत्येक तरान मनशा संबंद ह्या जिबे वरवीं होगडायल्ल्या खातीर सोम्या लागचें बोगसाने आमी मागया सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांनुसरून सांगता मनान चिंतून तनानुसरून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून बेगीन सदांच संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थना मागता सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन. सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या बापा सांजुजे वासाक परजळीत मागण्या आनी दुर्बळिकायेची जिणी जियोन तुझ्या परजेक देखी बरीत जिवीत आमकांत्र साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता आमी ताच्या पावलांनी चलोन मागण्याच्या आनी दुबळिकायेच्या स्पिरितान नव्या जिणयेची साल धरूंक फावो कर म्हण मागता आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता ससनाच्या ससना उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप सरेस्पर देवान रचल्या सर मनजाती पैकी सरप भोव हुशार ताणें स्त्रियेक विचारलें बागेंतल्या खंयच्याय रुखाचें फळ तुमी खावंक नजो म्हूण देवान तुमकां खरें सांगलां स्त्रियेन सर्पाक जाप दिली बागेच्या रुखाचीं फळां आमी खावयेत पूण बागेच्या मदेगांत आसा त्या रुखाच्या फळा विशीं देवान आमकां सांगलां ती तुमी खावंक नजो मात्र न्हय ती आपणूक लेगून नजो तशें केल्यार तुमी मरतल्यात तेन्ना सर्पान स्त्रियेक म्हळें ना तुमी मरची नात देव हें जाणा जेन्ना तुमी तें खातात तेन्ना तुमचे दोळे उक्ते जातले देवा सारकीं तुमी जातल्यात आनी बरें आनी वायट तुमी समजतल्यात स्त्रियेक त्या रुखाचीं फळां खावंक रुचीक म्हूण दिसलीं आनी तो रूख पळोवन सोबीत आनी जानवाय जडून घेवचे खातीर
आशेंक योग्य जाल्लो म्हूण भोगलें. देखून ताचें एक फळ तिणें काडलें आनी केलें. उपरांत आपल्या पतीकी तिणें दिलें आनी ताणेंय तें केलें. तेन्ना तांचे दोगांयचे दोळे उक्ते जाले आनी आपूण विणगी आसात म्हूण तांकां समजलें. देखून तांणी अंजुराच्या रुखाचीं पानां गुंतून ती आपल्या पेंगटाक बांदली. तेन्ना देव दिसाच्या थंड वाऱ्याक बागेंत चलोवन आसतना ताचो आवाज ताका आयकलो आनी दादलो आनी ताची बायल बागेच्या रुखा मदें सरेस्पर देवाच्या नदरे मुखली लिपली. देवाचें उतार हें. श्लोक. जांचीं पदकां बोगसल्यान तो मनीस भागी. जांची पदकां बोगसल्यान तो मनीस भागी. गुन्यांवाचें बोगसाणें जर मेळ्ळें, पदकाचें कत धुवन काडलें, मनीस कितलो भागी. सरेस्परा मुखार कोणाक गुन्यांव ना, कोणाच्या अंतस्करणान कापाट ना, तो कितलो भागी. श्लोक. जांची पदकां बोगसल्यान तो मनीस भागी. पूण आतां म्हजो गुन्यांव हांवें वळखून घेतलो, म्हजें पाताक हांवें लिपोवन धरलें ना. हांवें म्हळें सरेस्परा मुखार, म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेतलो आनी तुवें म्हजें पाताक बोगसिलें. श्लोक. जांची पदकां बोगसल्यान तो मनीस भागी. देखून भाग्यवंत मनीस आकांताच्या वेळार तुका प्रार्थना करूंक, तवळ बुर्तुगलूस येवं आनी उदक उंच चडोवं, पूण ताका तें लागचें ना. श्लोक. जांची पदकां बोगसल्यान तो मनीस भागी. तुंच म्हजें आश्रय कोटें, आकांताच्या वेळार तूं म्हाका सांबाळून धरताय. म्हजे भोंवती जैताच्यो बोबो म्हाका आयकोंक दिताय. श्लोक. जांची पदकां बोगसल्यान तो मनीस भागी. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. सदैव तो बापा सर्गा संसाराच्या दर्या, कित्याक सर्गा राजाचे गूढ ल्हानांक तुवें उगाडल्याय. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजू आतां तीर आनी सिदोन वेचे वाटेन मुखार सरन देकापोलीस म्हणजे 10 शहरां गांवांतल्यान उतरोवन गलिलिया सरोवराचे तडीक येवन पावलो. हांगा लोकान एक बेऱ्या मोन्याक ताचे सरशी हाडलो आनी ताचे वयर ताणें हात दवरी जय म्हणून तांणी मागलें. जम्या मदलो ताका कुशीन आपोवन जेजून ताच्या कानांनी आपली बोटां घालीं आनी आपली तिंपी काडन ताचे जिबेक लायली. उपरांत सर्गाक दिश्ट लावन तो सुस्कारलो आनी म्हणालो, एफाता म्हणजे उक्तें जा. तक्षणच ताचे कान उगडले आनी ताचे जिबेचो बांद सुटलो आनी तो सारको उलोवंक लागलो. ही संगत कोणाकच सांगिनाये म्हणून जेजून थंय आसल्यांक ताकीद दिली. पूण जितलें चड सांगिनाये म्हणून तो फरमायतलो तितलें चड तीं गाजयत गेलीं आनी आयकल्लीं सर्व विजमीत जावन म्हणटलीं, हाणें सगळें बरें केलें. बेऱ्यांनी सयत आयकाशें आनी मोन्यांनी सयत उलयशें केलें. देवाचें उतर हें. वाकणे तुका
दिसा जेजू क्रिस्त सदैव मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, जर आमकां एक विशय सांगला आनी आमी एका दिसाच्या मट्टाक उलयनासतना रावोंक आसा, कांयच उलोवंक ना, कशें जायत आमचें जिवीत, बारीस कश्ट नाही. एक व्यक्ती एका मठाक, एका मॉनेस्ट्रीक सरवता आनी त्या मॉनेस्ट्रीचो जायती नियमां थंयसर आसली, पूण त्या मठाचे एक नियम कितें गे म्हळ्यार वर्साक एक वाक्य मात्र उलोवंक, सगळ्या वर्सांत केवल एक वाक्य मात्र उलोवंक, दुसरें कितेंच उलोवंक ना. एक घंटो, एक अर्दें वर उलयनासतना रावोंक कश्ट, पूण एक वर्स उलोवंकूच ना, कितें करचें. तो व्यक्ती सरवला त्या मठाक, उलोवंक ना, पूण वर्साच्या अखेरेक कालांबणी उलयचय, ताका बारीस कश्ट जाले, जेवण सोमाना, थंयसर रावोंक सोमाना, हें सगळें ताच्या मतींत येवनूच आसलें, न्हिदोंक सोमा जायना. तो वर्साच्या अखेरेक ताच्या मास्टरा कडच्यान वेता आनी तो थंयसर ताका उलोवंक एकच वाक्य, आनी कालें करचें ताका कळना, वचोन सांगता म्हाका हांगाचें जेवण बरें लागना. एक कंप्लेंट जालें, मागीर उलोवंक ना. आनी एक वर्स राखलो, आनी एक वर्सा सांगिचें, कितें सांगचें, कंप्लेंटाची लिस्ट व्हडली आसा पूण सांगूंक जायना. दुसऱ्या वर्सा मास्टरा कडच्यान गेलो आनी म्हणलो म्हाका न्हीद पडना. 2 वर्सां जालीं. तिसरें वर्स खालें म्हणजे ताका कळना. तिसऱ्या वर्सा कंप्लेंटा वयर कंप्लेंटांत आसलीं, दुरसोनांत आसलें, आनी तिसऱ्या वर्सा तो वेता आनी म्हणटा हांव हें मठ सोडून वेता. 3 वर्सां ताणें धर्माक पाड केलें. 3 वर्सां कितेंच बरेंपण थंयसर तो शिकोवना, कितेंच आपणाक बऱ्यो संगती ताणें आपणावन घेवनात, बगार दुरसोन्यांतच 3 वर्सां काबार केलीं. ही एक काणी जावंक पुरो मोगाळ भाव भयणीनो, पूण वर्तें लिसांव आमच्या जिवितांत आमी घेवं येता. मौन रावचें आमच्या जिविताक कश्टाचें, पूण उलोवणें आमचें कशें आसता. सदांच दुरसोनेचें उलोवणें आसता की ह्या बऱ्यो संगती आमी उलयता. हेच्या आराधनाच्या जवळ आमी नियाळ केल्लो तसो विशय मुंदरून आमी पळोवचें जाल्यार हेच्या सुवार्तेन आमी पळयता थंयसर बेऱ्या मोन्याक जेजू कडच्यान हाडटात आनी ताका बरें करी जाय म्हणून जेजू कडेन थंयसर आसले व्यक्ती सांगतात तांचें एक बरें मन, तांचें एक बरें चिंता पळया. हो मनीस कश्टांत ताका उलोवंक जायना, ताका जेजून आपडी जाय बरें करी जाय म्हळ्यार तें चिंताप काण घेवन थंयसर येतात आनी जेजू कडेन ते मागतात, जेजू ताका तुवें बरो करी जाय, जेजू ताका तुवें गूण करी जाय म्हणून मागतात. आनी जेजू कितें करता, थंयसर ती बिसरोन ताची जीब आपडता आनी ताका गूण करता. जेजू ताका उलयशें करता. इतलीं वर्सां भर उलयनासतना आसलो व्यक्ती त्या संदर्भार उलयता.
जेजून केल्लें बरेंपण थंयसर आसले सकट लोक वर्णयतात. असं जाल्यार आमी येदोळ देखलेले ना म्हणून सांगतात. आनी आमी पळयता जेजून केल्ली महत् कार्यां थंयसर आसलो हर एकलो उलोवंक लागलो. जेजू म्हाकाय आपडटा. आमकांय हर एकल्याक तो ताच्या उतरां मुखांत रापडता. हर एका मिसा वेळार पळया, हर एका आमच्या मागण्या वेळार तो ताची उतरां आमच्या तोंडांत उत्सार अशीं आमकां फोव करता. आमच्या सांजेच्या मागण्यान आमी देवाची स्तुती आमी गायता, देवाचें उतर आमी वाचता. मिसाच्या बलिदानांत तोच जेजू उतरा रुपार आमच्या तोंडांतल्यान येता. त्याच जेजूक जिबेर आमी सेवता, त्याच जेजूक जिबेर आमी सेवता. आनी कितल्या भक्तीपणान तो जेजू म्हज्या जिबेर येता आसतना हांव कितल्या भक्तीपणान ताका सेवता, कितल्या भक्तीपणान ताका हांव स्विकार करता म्हणलें सवाल. जेजू येता केवल उतरा रुपार न्हय, केवल येवकरेस्त रुपार न्हय, पूण मागण्या रुपारी जेजू आमचे थंय येता. जेजू म्हज्या जिवितांत म्हज्या जिबेंत बरें उलोवंक आपोवणें दिता. आज जेजून म्हाकाय आपडी जाय, म्हजी ही जीब आपडी जाय. कित्या खातीर ह्या म्हज्या जिबेंत हांव कितलेशे फावटी हेरांच्यो खबरो हांव उलयलां, कितलेशे फावटी हेरांक हांवें दुखयलां, कितलेशे फावटी वायट उलोवणें हांव उलयलां, कितलेशे फावटी गाळी शिराप दिल्यात, कितलेशे फावटी म्हजीच बाडाय हांव उलयलां. जाकोबाच्या पत्रांत सांगले बरी, ह्याच जिबेन हांव देवाची स्तुती हांव गाता, ह्याच जिबेंत देवा सारक्या मनशाक हांव वायट उतरां उलयतां. देखून जेजून आज म्हजी जीब आपडी जाय, देखून जेजून म्हजी जीब गूण करी जाय. म्हाका बरें उलोवंक उलयशें फावो करी जाय. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयच्या दिसा सुमी म्हजी जीब आपडून दी म्हणून आमी मागया. आमच्या जिवितांत सदांच बरें उलोवंक, बऱ्यो संगती हांवें उसारूंक सोम्या म्हाका तूं फावो कर. वायट संगत्यो, फडकिऱ्यो संगत्यो हांवें उलयनासतना रावोंक आनी प्रत्येक तरान सोम्याच्या मोगान सदांच आसूंक, ताची स्तुती गावंक म्हजी जीब हांवें वापारीशें. सोम्या तूंच म्हाका आदार दी म्हणून आमी मागया. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जावं दी म्हण मागात. तुमच्या तंतले बलिदान आपल्या मनाकडे महिमे आमच्या पवित्र सदुच्या दवा सर्वेस परमानंद घेव. सृष्टीच्या रचणारा सर्व मनशांच्या तारुकाक आपल्या परजे खातीर सांजुजे वासान कत्मेत मोगान भेटयल्लें मागणें आनी खालतेपणाचे
सदैं जिवीत तुका भोव मानवालय ह्या शेगोन आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वोद्वेदरांनी सजनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या जमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. संतोष बरयत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवका सांजुजे वासा पासत आमी तुका दिन वाचताव. भावार्थाच्या आनी मागण्याच्या उजवाडान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगात जोडून कालतेपणाच्या आनी दुबळिकायेच्या स्पिरितान जियोवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावन फावो केलोय. हें ताचें देखी बरयत परजळीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां दोन सर्गींचो आदार दिता. देखून वर्णूंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या सरदुतां भक्तां सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रस्ते बराबर व्हड उल्हासान तुजी स्तुती गायता. संसार भरला तुझ्या वैभवा. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं दी आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सुसंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जवान जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांग दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सोमेस्त मनशां बसोत तें वारावतलें. हें म्हज्या उडासाक करार. भावार्थाचो गुट परगटुया. सोम्या जेसू तुझे मरण आमी सांबाळता. तुझे पुनर्जीवन
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलाय देखून आमी तुका दीन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवितल्या आमा समेजता. पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराम अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां तुज्या इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें फजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मुरये देवाचे माये संगाती, भगवान जुजे तिचो पती, भगवान धर्मदूत, भगवान जुजे वाज आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटोवन दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदनाने वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना. आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घ घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या चडंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें परवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक दसवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सगळ्या आसो. तुमचे सगळे आसूं. माय मग सकृत जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. क्रिस्त आमची
पळया ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे लाभली आमी सर्वां सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर दिवचें म्हाका पवना, पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. दारार सोम्या म्हज्या आयला दारू गाडून दर्या राखून रावला ये सोम्या तूं काळजान म्हज्या करते प्रकाशन सर्गीच्या काळजादारार सोम्या म्हज्या आयला दारू गाडून दर्या राखून रावला ये सोम्या तूं काळजान म्हज्या करते प्रकाशन सर्गीच्या काळजादारार तुज्या हांव येवन रावता मोगान उलो दिना जर म्हाका वळखताय दार मोगान उगडताय काळजांत येवन रासव करता जर म्हाका वळखताय दार मोगान उगडताय काळजांत येवन रासव करता आदी तो साकोर जो जागृत आसो दर्याक राखोल रावचो हांव तुमकां सांगता सर आस्तीचें आपलेसर आडारते दितलो काळजादारार सोम्या म्हज्या आयला दारू गाडून दर्या राखून रावला ये सोम्या तूं काळजान म्हज्या करतें प्रकाशन सर्गीच्या काळजादार सोम्या म्हज्या आयला दारू गाडून दर्या राखून रावला. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, ह्या बागी दिसा तुज्या आपोवण्याक पाळो दिवन आयिल्ल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत दादोस केल्ले पसत आमी तुका अर्गां दिता. आमी सेवलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटान जियोची तान आमच्या काळजांत सडय आनी सांज वासाच्या परजळीत शिकोवणे आनी देखी वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता आमच्या समयान जेजू क्रिस्ता वरवीं. समरमय आशिर्वाद चडोवंक तुमच्यो तकल्यो पागाया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव दयाळायेन तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सर्व वायटा विघ्नांतली निवारो. आमेन. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां भावार्थान बरवशान आनी मोगान तो बरो आनी तुमची कुटुंबा जिनी बऱ्या करण्यानी सुफळ करूं. आमेन.
शांती समाधानाच्या वाटेर तुमची पावलां सांबाळूंक बापाचे कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशें सर्गींच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो करूं. आमेन. आनी सर पदवीधार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवय सदां आसो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सांज जुजेवाजा थंय बरें वचून उरत्या पातयेन आमी मागल्लें आमचो जुजेवाज बाप देवातान मागोवन दिता म्हणल्या विश्वासान आयिल्ल्या तुमची सर्वांची मागणी सुफळ जावन दीत म्हूण मागता हांव. आयचें भक्तीपण चलोवन व्हरून पवित्र सक्रामेंताक जेजूक लागशिल्ल्यान अनुभव करूंक कुमो केल्ले जावन आसात. बाप लॅरी पिंटो सांत आंतन आश्रयाचो सहायक डिरेक्टर जावन ते सेवा दिवन आसात. तुमच्या संगातपणाक सर भक्तिकांच्या नामी पाद्र्या बांदून तुमकां देव बरें करूं. तुमी करचे ते मिसांव देवाक चड आनी चड मानवोवचें जावं दी त्या सांतांतून आश्रयांत. कुमसराक कुमक करच्या फरंगी पेट कापुचीन पाद्र्या बांदूं तुमचोय आमी उपकार बावडटा. बाप दिलराज तशें बाप जीवन तुमचें संगातपण तवळ तवळ आमकां मेळून भक्तीपण जोडूंक तुमी कारण जावन आसात. तुमकांय सर भक्तिकाच्या नामी देव बरें करूं. देयाकन बसया. मोगाच्यान वर्त्या पातयेन बरवशान विश्वासान ह्या पुणथळाक आमी पावता आनी पावता आसतना आमच्या काळजाच्या गुंडायेंत एक आशा आसा. ह्या थळार गेल्लें आमकां मेळटा आनी जुजेवाजान दिमी घालून ह्या थळाची महत्व तेणें दाखयलें. देवाचें असरये दिंबयेर पडून आमी मागता आसतना देव आमचे मागणे आयकता आनी सक्कडां सांगाता मेळून मागता आसतना आमच्या मागण्यांचो फळ लाभता. हेंच जावन आसा ह्या पुणथळाची विशेशता. आनी हांगासर सबार आनी तेसावां बरोवन घाल्लीं आसात. आनी ह्या दिसांनी भुरग्यांक परिक्षा बरोवंक काम हर एकांती जैत मेळाचे म्हणून जायती तेसावां हांगासर घाल्लीं आसात. हीं सगळीं तेसावां जुजेवाज बापाक दिल्लीं ताकाच हांव ती दिता. आनी हांगासर मिसाच्या सुरवेर एक दोगां म्हाका मेळ्ळीं. दोगां मालगडी उडपी थावन आयल्यान फादर मागल्लो उपकार मेळ्ळ्या तेसांव घालूंक सांगलां. हांवें सांगलें तें तुमी थंय थावन हाडलां तुमच्याच हातांनी जुजेवाजाच्या पांयां तळाक घाला. ताणें बरेंपण केलां कित्याक पयलें येवन मागल्लें आनी बरेंपण मेळ्ळो उपकार बावडोवंक आमी आयल्या. आनी एकली थंयसर भुरग्याची डिलिव्हरी बाळंटेर नॉर्मल जाल्यार जुजेवाज बापा लागीं ह्या भुरग्याक आल्तारी दवरता म्हणून आयिल्ली. आजकाल नॉर्मल जाता जाल्यार धाकटेर अबनॉर्मल करून सोडटात कित्याक इल्लेशें जावचे कडेन बिल व्हडलें जाता. हें आमचें चिंता. पूण थोड्या कडेन बरें आसात अबनॉर्मल जावचे कडेन नॉर्मलाक येवच्या बरी कर्ण थोड्या फाटी साधन चलयतात. आनी आज ती हांगासर उपकार बावडोवंक आयल्या. नॉर्मल रितीर बाळंटेर जाल्ल्या खातीर ह्या सर्व सवय भायल्या गांवांत काम फावो केल्ल्याक बेकार आशिल्ल्याक काम मेळ्ळ्याक अर्गां दिल्यात. दुसऱ्या दुवेक बरें काम फावो केल्ल्याक कुटुंबांची अर्गां दितात. आशिल्लें बरें काम जुजेवाजा लागीं मागल्लें फाटल्या दिसांनी हांगासर येवन मागल्लें आनी मागल्ल्याक मेळिल्ल्याक अर्गां दिल्यात. एकल्याचो बाळंटेर बऱ्यान जाल्ल्याक अर्गां दिल्यात. ते सवां भुरग्याच्या देण्या खातीर सबार आनी मागला. बरी सैरीक मेळोवंक सबार आनी मागली आसा. ओईटी एग्जामांत एकच अटेम्प्टान पास जावंक एका तरणाट्याक मिसाक वचूंक अवकाश लाभच्याक BP शुगर कोलेस्ट्रॉल पिडाक गूण जावंक फ्रोजन शोल्डर वेरिकोस प्रॉब्लमांतावन गूण जावंक बरी भलायकी मोतीक समाधान मेळोवंक उंचल्या शिकपाक उत्तीर्ण जावन कामाक भायल्या गांवांक वचोंक घरचें काम टेन्शन नासतना जावंक
भावा भयणीन मोगान एकवटान जियोवच्याक आशिल्ल्या गांवांक बऱ्या सांबाळाची कामांची विजा मेळोवंक मिसां वावरकरच्या याजकाक डस्ट एलर्जी गांठी दुखी थावन गूण जावंक आपल्या आवयची गांठीची दूख गूण जावंक 12 वर्सां थावन कॅन्सर पिडेतान कश्टांच्या स्त्रियेक सुटका मेळोवंक सरकारी काम आनी मेळोवंक आशिल्ले पयशे मेळच्याक बेंगळूराच्या कुटुंबांक बिझनेसांत आसचें प्रॉब्लम सॉल्व जावन ताचें बिझनेस परत ताणें सुरवात करच्याक शिकोवंक बरी मत शिकिल्ले मतींत उरोवंक साबार भुरग्यांनी मागला 10वी PUC परिक्षेन सेमिस्टरान बरे मार्क्स मेळोवंक परत मुस्तना भुरग्यांनी बरोवन घाल्ले आसा घर बांदूंक आदार मेळच्याक कुटुंबांत सर्वांक भलायके बरी जिवीत लाभच्याक ಒಳ್ಳೆ ನರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಎಲ್ಲ ಲೋನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ನೆಮ್ಮದಿ ಜೀವನ ಕರುಣಿಸು परगांवांत कामा खातीर गेल्ल्या एकल्याक इंटरव्यू पास जावन काम जावंक एकल्याक मानसीक पिडा तकली दूख भुरगीं जावंक आसच्या प्रॉब्लमांत हांवन सुटका लाभच्याक वेट चडच्याक मागतात 5 वर्सां थावन भुरग्याच्या देण्या खातीर मागतलेची आशा सुफळ जावंक बाळंटेर बऱ्यान जावंक मागला चिंतिल्ल्या दरीक घर मेळोवंक हात दूख गूण जावंक एका स्त्रियेन आनी पुतान क्रिस्तांव जावन मावळ्याक सांगात दिवंक ताच्या कारार बरें भाडें मेळोवंक 8वेंत शिकचें भुरगें शिकोवंक मत शिकिल्लें उडास उरोवंक मागता जाग्याची केस इत्यर्थ जावन सारकें वांटें जावंक लोन दिला भांगार दिला तें पाटी दिवच्याक रिंगवम पिडेथावन गूण जावंक घर घेवचें जाग्याचें पेपर वर्क बऱ्यान जावंक घरांत आसचे समस्ये नितळ जावंक आबाक मांयक बरी भलायकी मागल्या आंगार पडचे फोड गूण जावंक राग हट सोडूंक युकेंत बरें काम मेळोवंक नवें घर घेवंक वेगळी निर्धार करूंक कॅनडाक PR मेळोवंक इस्रायलाची विजा वेगळी मेळोवंक फर्स्ट सेम परिक्षा चलोवन आसा बरें करूंक धैर्य मागला सेमिनरी बरें करून शिकोवन बरो याजक जावंक भुरग्यांक शिकोवंक बरी मत लाभच्याक आर्थीक समस्यांतान सुटका मेळोवंक देवपणान थंय काडिल्लें मेट तिरासनेन सांबाळूंक काडिल्लें मेट बरवशान आनी धैर्यान फुडें सरूंक सेमिनरींत बरें करून शिकोवन एक भाग्यवंत याजक जावंक आवय बापाय घरच्यांक बरी भलायकी बाबाक बरें काम याजकांच्या बऱ्या भलायके खातीर मागला किडनी समस्येतान गूण जावंक पेंकाट दूख गूण जावंक उसमोड बरी जावंक पांय दूख कोंकली दूख गूण जावंक भुरग्यांच्या देण्या खातीर सबार आनी मागला फ्रेंड्सां थावन पयस रावन वायट चाली सांडून बरो जावच्याक मागला घरचें काम बेगीन चखेर जावंक बरें काम मेळोवंक बऱ्या घराचें स्वपान जारी जावंक भुरग्यान इस्कॉलाक वचोंक मोन करच्याक पयशांचे समस्ये नासतना काजार जावंक आनी मोगान जियोवंक आंगांत आसची दूख उणी जावंक गॅस्ट्रीक उजो उणी जावंक एलर्जी गूण जावंक बऱ्या तरान घर विकून वचोंक 3 वर्सां भितरल्या भुरग्यान सारकें उलोवंक जावच्याक एकल्याच्या पांयांचें हाड सारकें घटसूंक एकल्याच्या आंगाची खतां संपूर्ण गूण जावंक उडासाची सकत सारकी जावंक दोळ्याचे दिश्ट सारके जावंक कॅनडांत बरें काम तशें बरें घर मेळोवंक एकल्याच्या हाताची दूख गूण जावंक ह्या तेसावां खातीर आनी सबारां तांच्या घरा रावून कितें सर आशेतात त्या सर्व तेसावांनी आनी हांगासर आमी आयल्या आमचे तेसावां घेवन ह्या सर्वांत जजवाज बाप देवातावन आमकां बरें मागोवन दिवन दी समाधान मोतीचें समाधान घरा भितरलें समाधान वाड्यांतलें समाधान फिरगजेंतलें आनी ह्या समाधानान आमचे कुटुंबां एकवटाचें मोगाचें जावन उरच्याक समजणी भोगसणें सोडदोड आमच्या कुटुंबांनी चडच्याक ह्या मुखांत्र देवबिरांतीचीं कुटुंबां आमी करच्या कुटुंबांचें वरस आचरण करच्या संदर्भी आमच्या कुटुंबांनी कितेंय उणेंपण आसा तें सगळें नितलोवन बरीं कुटुंबां भाग्यवन कुटुंबांचे सावळेंत जियोवचीं कुटुंबां आमकां जजवाज बाप देवातावन मागून फावो करून दी आनी एकामेकाची गरज घेवन आमी आयल्या एकामेका खातीर मागया सोम्या म्हज्या उजव्याक दाव्याक बसयल्याची गरज सुफळ कर म्हज्या फाटल्यान म्हज्या मुखल्यान आसल्याक ताणें आशेवचें ताका दी
घरा रावून मिसा हांगासर येवंक जायनासतना टीव्हीर पळोवन बरेंपण मागतल्याक बरेंपण दी तूं आनी हांव मागता जाल्यार ताका मेळटा आनी तांणी आमचो उडास काडटा आसतना आमकां मेळटा देखून दिमी घालया हात वयर घालया एक आमच्या पांयक नमान मरियानन बापा एकामेकाक कितें पळय आशेवन आसा तें सगळें मेळोवन दी हांगासर सेवा दिवच्या सेवा दिवंक आसच्या कुमक करच्या कुमक दिवंक आसच्या हरी एकल्याचेर जुजवाज बाप देवाची आशिर्वादां मागता आसतना थंयसर भुंय कांपणे वरवीं कश्टांक संकश्टांक संपडल्यांक बऱ्या मनाच्या मनशाचो सांगात मेळोवन दी म्हणून ह्या संदर्भी आमी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या Bhagavan Zuzevasachi Ladin Samya Kakul Tamchika Krisa Kakul Tamchika Krisa Ikamka Krisa Dena Ikamka Sargincha Devabapa Devuputa Sumsaracha Taroka Dev Pavitatmya Santissima Tinda Dekas Deva Goincha Benevolence Zalmalya Sanzuzevas Bapa आपल्या वै बापायच्या देवस्थानांत वाडोवन आयिल्ल्या सांजुजेवास बापा दुबळी कायची जिणी जीव सुगुप्त जावन वित्या पायांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजुजेवास बापा सगळ्या केनारान पवित्रपणा सपब मोड पासावलेल्या सांजुजेवास बापा श्रीलंकान दगदणीक सांपडलेल्या कातोलिकांची बी मोत पावलेल्या सांजुजेवास बापा मोरये मायेचो सेवाक जावन आपणाक मोरये मायेच्या हातांत समर्पिल्ल्या सांजुजेवास बापा भिकाऱ्याच्या रुपांत श्रीलंका वचून नास जावन वेच्या कातोलीक भावार्थ जिवो केल्ल्या सांजुजेवास बापा कोंताचें भक्तीपण आदार मोरये मायेचो मोग आपच्या काळजान भोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांजुजेवास बापा कश्टांत सांपडलेल्या गरजां पावोवन तांकां बुजयलेल्या सांजुजेवास बापा देवाचे बावार दवोन जिणेंत आयिल्ले सकस अनवर दैवान सोंसलेल्या सांजुजेवास बापा भुरग्यांक जल्म दिवचें बागनातल्या पासून देवा लागीं विनाती करच्या सांजुजेवास बापा बाबा सांडून पयस गेल्ल्या शेळयांक एका गवळ्या काल हिंडांत आडोवंक वावरतेल्या सांजुजेवास बापा देवाच्या मोगाची गोडसां साकून सव्वांक देवा सरशी हाडूंक बेसाडलेल्या सांजुजेवास बापा देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले नव्यानाचे मागणे आमी समे सांगाता म्हणया हे सांजुजेवास तूं आमचो शावती जावन आसाय निसर्गींत देवाची बेसवा आमकां वांटीत आसाय तुजें जिवीत आमकां एक आदर्श तुवें सरलेली वाट आमच्या क्रिस्ती जिणेक मेल फांत तेच वाटेन आमी चलच्यात तुजें तां प्रेरण घेता आनी आमकां तुज्या गोपांत समर्पिता सांजुजेवास देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटतलें तुज्या जिणेंत देवा सपविमीत मोग मोगलोय आनी तसो मोग अजावा लोकां वांच्यातून सुटसुटीत जालोय अंतकरान बुडोवन आपल्या जिणेची वाट ओड्डाल्या सशींतून धांवलोय तांकां जिविताचें उतर परगट कर सक्रामेंत दीव देवा सशीं हाडलें हें मिसांव करतना तुका पुरासन जाल्ली म्हूण ना कश्ट म्हणलें तुवें लेखलें नाय असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी किल्लात घाल देवाची उतर परगट करून आमची काळजां उबेस कर देवाची आमकां शिकय सांजुजेवास दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसल्यांचो तूं विशेश मोग केलोय तांच्या गरजांत तूं पावलोय तांची दुकां तुवें पुसलीं तांच्या जिणेंत नवो बोबोसो हाडलोय
जेजूच्या लहान भावंडांच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुज्या जिणे मवी फाशी केलें आसता जेजूचें सारकें दुर्बळ्या पिडेस आनी कश्टल्या तें पळोवंक आनी तांच्या सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर. सांजे वाज ह्या संवसारी देवाच्या हातेंतून जावन आसूं देवाची विशेष मुजत तुजे सेवे आसली आनी सबारान देवाचो आदार मेळा असो केलोय. आज सर्गवाजान देवा सगळी तूं आसाय थंय हांव तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय. आमचें जिवन तुका उक्तें करता. आमच्या जिणेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेसवाय तुजे मुखार हाडटा. आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे पासून देवा लागीं माग. ह्या घडी ह्या म्हज्या गरजा पासून देवा लागीं विनंती कर. सांजे वास देवाच्या मोगाळ वेंगेंत हांव केदीस पयस वचूंक आमकां सोडी नाका. दुस्मनाच्या सहपासांत आमकां राखून व्हर. वावरताक आर्वेच्या संगती बली जावंक दिवं नाका. जेजून दाखयल्या वाटेन चलोवंक मोरेमाच्या गोपांत रावूंक आमकां तुजो आदार दी. अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पैदा उपरांत तुजे संगता देवाच्या सर्गींच्या घरांत सस्ता जिवचें भाग आमकां मेळाशें कर. आमेन. सोम्याचे नावी आमचो आधार. ताणे रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. प्रार्थुया सर्गींच्या बापा विविध तराच्या दुखीक पिडेक कश्टांक आनी अडचणेक सांपडलेल्यांतय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मितां करून दाखयलां. तेच परी तुज्या सेवका सांजुजे वासान आपल्या जिणी आनी मोरणान जायतीं अजापां करून तेच मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत वोन हाडली. ताच्या विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा घून कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतलें विघ्नांतलें आनी अनवरांतलें आमकां निवार. ह्या घडये आमी उसारलेल्यो आनी उसारिनातल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आज सांजुजे वासाच्या नोवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करता. ताची महिमा आनी संतोष एका देवातावन येता. तस देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां बरो. सांजुजे वासाच्या विनवणेन सगळ्या पिडेंतलीं सगळ्या वायटांतलीं तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी चलोवन तुमी वाडोवंक शेकी सेवे साकरीची मनशां जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मेळ्ळो. सांजुजे वास सर्गींच्या राजांत बापाच्या एकवटान आमचे खातीर विनंती करता. म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोश भरीत आसा. आमी सगळीं त्याच बापान बसयल्ल्या घरांत भाग्यवंतपणाचो मुकुट जोडून ससनाक संतोष भोगूंक पावो. आनी त्याच सोडवंदरा देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवेन सदां आसो. आमेन.
सांज देवास बापा आम्हा पासून विनंती कर बघेवन कसोचे कृपेन एवरम काम देवा आमच्या दिसमनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन.